गुड इवनिंग. आज आमचे 10th असेंब्ली सेशनाचो आज दुसरो दीस. आज दुसऱ्या दिसाक आमचो आज एक 0 आवर आमी घेतलेले. ते म्हणल्यार आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे पावर फेलियर जातात आख्खे जावं आमचे वेगळी जावं आंबेली, आसोलना, चिंचिणी, देवस्वार, ड्रामापूर, सालजोरा, तेजे भाशेन दिगारपाली, सांजेद्यार आनी आमचे कंटिन्युअस प्रॉब्लम आहा. कितें लायट येता वयता आनी जायतो टायम जालो हे आमी फॉलोअप करीत आहात आनी ते आजून प्रॉब्लम सॉल्व जायना आहलें. सो फाटल्या पावसा मान्सुनाकूय तेंच जाल्लें, आतांय तेंच जालें. कंटिन्युअस वयता म्हणून आतां जायत्यो आमी मिटिंगेय घेतल्यो, चीफ इंजिनियरा कडेन घेतल्यो, चीफ इंजिनियर आमच्या ऑफिसांकय वयन गेल्यो. सो जायते ताणें कितें करपाचें तें प्रोसेस तें फायनलायज केल्लें, पूण तें फास्ट जावपाक जाय म्हण आयज कॉलिंग एटेन्शन घायलें. आनी आयज हेका 0 आवर घायलें आनी ह्या 0 आवाराक आयज पावर मिनिस्टराकूय कळोन येयलें खरेंच प्रॉब्लम आहा म्हणून. आनी ताणें एक्सेप्ट केलो आनी एश्युरन्स दिलो म्हाका तुजी कामां करतलो म्हणून. तेजे भाशेन आमचें आयज कॉलिंग एटेन्शन आहलें तेजे आमचे सिवेरेज आख्खे गोंयांत मॅनुअलांक सिवेज भायर सरता आनी शेतां पिड्यार जातात, न्हंय पिड्यार जातात तेजेर आहलें. आनी हेका लागून आमकांय प्रॉब्लम जाता. आमची रिवर साला जे डायरेक्ट सिवेज खरेबांदार मडगांव रिवर साला वयता आनी थिंगा फिशींग एक्टिविटीज बंद पडलो आहाय. इतले थिंगा फिशींग एक्टिविटीज जाताले आनी त्या खरेबांदार थिंगा हाय टायड लो टायड जाता तेंय जायना आनी तें आतां आख्खी न्हंयच पोल्यूट जाल्ली आहा. जे सोगट्यांनी आख्खे गोंयचे मोस्ट पोल्युटेड रिवर म्हण ती डिक्लेअर जाल्ली आहा. फाटीं हायकोर्टांनी बॉम्बे हायकोर्टांनी गोंयांत तेणेंय हेजेर इंटरव्हीन जाल्लो आहा आनी ते गोवोरमेंटाकूय इंस्ट्रक्शन दिलां हें बेगीन साफ करपाक. सो आमी गोवोरमेंटा कडेन मागलां आज कॉलिंग एटेन्शनाक हें बेगीन साफ जावपाक जाय आनी ही आमची न्हंय जे नुस्तेकार 12 म्हयने हे न्हंयत काम करता तेंचें हें नुस्त्याचें बिजनस बंद पडपाक शिरीपणा. तेजे भाशेन हेच आमचे सिवेजाक लागून सांजेद्यार सदांच प्रॉब्लम आसता. जायते फावटी थिंगा आमचे पोल्युशन बोर्डाक इन्स्पेक्शन पासून जालें. सिवेज लायन थिंग आयलो आहा. लास्ट मान्सुना आमी ते चयल्ले ते चेंबर्स आहाय ते मॅन्युअल ते ओवरफ्लो जाता पावसाच्या दिसांनी. सो ह्या वर्साक सेम प्रॉब्लम जालो. आनी आमचो तो रामनागरी म्हणून एक वाडो आहा थिंगा रामनाग तेंचो सेप्टीक टँक ना ती तेंचो सिवेज आहा ती डायरेक्ट नालान धांवताली. पूण आतां डिपार्टमेंट म्हणटा तें कनेक्शन दिलें आसतणें आतां नालांतल्यान ती सिवेज दिसली पडटा. आनी थिंगा आमकां उदक शेतांत तें उदक नालां आहा तें दिसती पडटा काळी जालो आसता कित्याक पोल्युशन बोर्ड येता आनी रिपोर्ट पॉजिटीव मेळटा. सो हें प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून आमी डिमांड केलो आनी आमची शेतां आमची न्हंयो आहाय त्यो आमी सांबाळपाक जाय. सो आयज म्हजे दोनी हेच आहले आमी आजून म्हणजे बजेटाचेर हांव आजून उलयलो आयज बजेटाचेर हांव फाल्यां उलयतलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.